ताका नेमुचो आनी पेडण्यान जी बॉडी कोणाची वयर हाडूंक जायी ती बॉडी तेणी फुकट पावप वयर आनी जे आमचे कोणाचे तरी बॉडी पणजेच्यान म्हापशाच्यान हाडपाक जाय ताका तेणी भाडेपट्टीचेर चलोवन आपलो रोजगार हांव तेचेर सांबाळपाचो आनी ती हर्सव्यान सांबाळपाची। म्युनिसिपल कावन्सिलाक दिली जाल्यार फक्त एकच वर्स चलतले हापली शेंगमीत काय जावची ना। त्या माझा एकच सहकार्य आहा की सरान म्युनिसिपल कावन्सिलाक दिन जाल्यार तुजो एक स्पेशली कितें तरी आमी एक सोसायटी तयार कर आनी त्या भुरग्याक तेचेर काम दिवया। पेडण्याचे जोका खंयच्या तरी कोण तरी एक बॉडी हाडपाक ताका फुकट आनी पणजेच्यान म्हापशाच्यान ज्या बॉडयो हाडपाक जावो ताका कमी मानधन घेवन त्या भुरग्यान ती गाडी चलोवची आनी ह्या सरकारान दिल्लेल्या गाडयेचा एक 15-20 वर्सांनी जसो आमी गाडयो सांबाळतो तशी ती गाडी पेडण्यान आनी सराकय दाखोवची की दिल्लेली गाडी अजून पर्यंत स्थिर आहा। आमचे कडेन म्युनिसिपल कावन्सिलाक गाडी आसा पण ते धुतले जाल्यार पाणी ना आमी बघिल्ली आहा। आनी म्युनिसिपल कावन्सिल पेडण्यां इतकी श्रीमंत खंयचीच ना। आज श्रीमंत माणूस आमचे बरोबर काम करपी मेळ्ळो आहा ते वखदार आमी ताका भरपूर मोठा सहकार्य दिवया अशेंच त्याच्या फाटी बरोबर रावया आनी पेडण्याचो विकास तालुक्याचो फूल कसो जावपाचो हो तेचे कडसून घेवया करून आनी ताका पाठबळ आमचो आयुश्य फुडें दीर्घ आयुश्य दिवचा ह्या ताका पाठबळ दिवया। आनी मी एक दोन सार्वजनिक स्मशानभूमी पेडणेकर खंयसरय काजींनी दहन करीत पहिले ता योग्य नाही। एनवायरमेंटली सुद्धा योग्य नाही पर्यावरणाच्या दृष्टीन आणि जे मृत आत्मा असतात ताका योग्य अशी वैकुंठ धामान जी वाटचाल असता तो जो काय क्रियाकर्माचो जो हे आसा ताका एक साध्य अशी जागा जाय आसली। आज ह्या मुहूर्ताचेर स्मशानभूमीचो पायाभरणी झालेली आसा। आमचे मंत्री बाबू आजगावकरांचं अभिनंदन करूंक जाय कारण 50 वर्षां जाली पेडण्या सार्वजनिक स्मशानभूमी नसलेली ती आज अस्तित्वात येता। जो टुरिजमा केल्लो ताका सगळो क्रेडीट म्हणटा तो आमच्या सराक वयता कित्याक तेणी म्हाका दिसता ह्या फायली खातीर भरपूर काम केलें आसा आनी तेजें काम तो स्वता आपूण पर्सनल फायलीचेर लक्ष धरून तें काम करता जेणे करून आमकां मागीर कळटा की हे आमी फक्त बाबूडे वयता आनी म्हणटा हें काम जावपाक जाय पण काम जावपाक जाय जाल्यार ती फायल वयर सेक्रेटरी पडून सीएमा पडून आपूण स्वता ती फायल आमी मागीर वचना बाबा ती फायल खंय पावले वचना। तसो काल म्हाका एक एक्सपिरियन्स घडलो लोकांनी सांगलें आनी पण आमी सांगता पण साहेब आपलो फॉलोअप करता आपूण स्वता फॉलोअप करता आनी ती फायल तुमचे हाडून दिता। आतां हे काम बाबून म्हाका दिसता कितके वर्साचे लोकांचे जे काम पेडण्या खातीर जे म्युनिसिपालिटी खातीर जी स्मशानभूमीची गरज आसली ती बाबून पूर्ण केल्ली आसा पूर्ण केल्ली आसा आनी ती बरे भाशेन तुमी सगळ्यांनी यूज करपाची।